नमस्कार, लंच टाइम बुलेटिनान येवकार। हांव संजना अंजुनकर। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो। बोमा फ्लायओव्हर नाका बायपासूच जाय, बोमच्या लोकांनी घेतली मुख्यमंत्र्याची भेट। जांची घरां वतली तांकां ती परत दितले, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचें आश्वासन। अन्न आनी वखदा प्रशासनान फोंडेंच्या विशाल मेगा मार्टाचेर घातली दाड। मार्टांत वाडला हुंदरांचो वावर। हुंदरांक लागून कामाक आशिल्ल्या कर्मचाऱ्यांक कातीचे दुयेंस, ग्लोव्ज आनी मास्क घालून करतात काम। वागातोर वाठारांत पेट्रोल पंपा लागसार आशिल्ल्या हॉटेलाक उजो लागिल्ल्यान जाले लाखांचे लुकसाण। म्हापसा आनी पर्वरीचे उजो पालोवपी दळाक उजो नियंत्रणांत हाडपाक येस। गोंयची फामाद रेड्याची जात्रा मनयली व्हडा उमेदीन। मात माशेलांतल्या देवाची तरंगां पयलेच फावट जात्रेक जावंक ना वांटेकार। श्रवण बर्वे खून प्रकरणात बापूय भावाक पुलिशेन केली अटक। कट कारस्थान रचून श्रवण बर्वेचो कांटो काडिल्ल्याचो दुबाव। आनीकूय कांय जाणांक जावं येता अटक। पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलाची म्हायती। कला अकादमीच्या इसीन दिबाड श्रीमंत दामोदर पंत नाटकाक जालो अर्दवराचो कळाव। प्रेक्षक नाराज। आता खबरो विस्तारांत। वागातोर वाठारांत पेट्रोल पंपा लागसार आशिल्ल्या एका हॉटेलाक आयतारा रातीं उजो लागलो। उजो लागिल्ल्यान लाखांचें लुकसाण जालां। उजो लागपाचें कारण स्पश्ट जावंक ना। म्हापसा आनी पर्वरीचे उजो पालोवपी दळाक उजो नियंत्रणांत हाडपाक येस आयलें। आमकां म्हापसा कंट्रोल रुमान 9:51 फायर कॉलाची इन्फॉर्मेशन मेळ्ळी। आमकां ते कॉलारान सांगता रॉयल पॉल हॉटेल नियर पेट्रोल पंप वागातोर हेका उदक पेटलां। इमिजिएटली म्हापसा फायर स्टेशनाची ड्युटी करून आमची फायर व्हेकल आमी हांगा ते टर्न ऑफ केली। इमिजिएटली हांगासर आमी येवन ते पयले रॉयल पॉल येता हॉटेल आसा फर्स्ट हेजे फ्लोराचेर वयले म्हाका आनी फ्लोरार उदक पेटलां। इमिजिएटली आमच्या व्हेकलान आमी फायर फायटींग कितें स्टार्ट केलें आनी आमकां अशें दिसून येयलें हो खंय तरी उदक तो वाडूंक शकता म्हूण तितलें वयर पेटलें। इमिजिएटली आमी पोरोरीम फायर स्टेशना कडच्यान रिइन्फोर्समेंट मागलें आनी विथ द हेल्प ऑफ पोरोरीम फायर स्टेशनाच्या हेजे वांगडा पयलीं आमी फायर तो कंट्रोल तो केलो आनी तेजे उपरांत आमी आतां तो फायर कंप्लिटली एक्सटिंग्विश ते केला। पूण आमी त्या मॅनेजराक कितें विचारलें तो म्हणटा वयर स्ट्रक्चराचेर थोडें सामान आसतलें। एक्झॅक्ट तो म्हणटा कॉज म्हणटा तो सस्पेक्टेड म्हणटा तो शॉर्ट सर्कीट पूण एक्झॅक्ट तो सांगपाक नको। पण ग्रावंडाचे वयले कितें तेजे मटेरियल कितें स्टोर केलें तेजे वुडनचे राफ्टर बाकीचे कितें आसलें तेजे ऑलमोस्ट सगळें ते जळ्ळां। ग्रावंडाचे सकयल काय तिचे ऑलमोस्ट तेजे लॉस अशें कांय ना। लॉस तो म्हणटा लाखाचे वयरूच आहा म्हणटा पण जवळ जवळ आमी 20 ते 30 लाखाची तेजी प्रॉपर्टी सेफ केल्ली आहे। विथ द हेल्प ऑफ म्हापसा आनी पोरोरीम फायर स्टेशन दोन्ही वॉटर टेंडर हे वापरून आमी कंप्लीट हो फायर एक्सटिंग्विश केलें। ते तो म्हणटा वयर म्हणटा पेंटिंगेचें काम चालू आसलेलो म्हणटा मॅनेजर। तेजे हे ते रिसॉर्ट आसा 2 आसा तेजे फुडें आनी फाटीं फुडले आतां सद्या जो खंय इन्सिडंट जाला फायराचो तो म्हणटा इट इज अंडर म्हणटा तो रिपेर म्हणटा तो पण एक्झॅक्ट आमकां तेणी इन्फॉर्मेशन दिवं ना रिपेर म्हणटा पण एट द टायम ऑफ इन्सिडंट म्हणटा सकयल तेजे मनीसूच आसलेले ऑक्युपायड ते नासलेले गेस्टार। एक्झॅक्ट आतां तेजो जेन्ना आमी आर एन कोण येतलो तो एक्झॅक्ट इन्फॉर्मेशन दितलो आमकां तशें आमी वयले कितें फायराचें कितें आसा तें कंप्लिटली तेजे क्लियर ते केलां आनी हॉटेलाचे जे सेकेंड पार्ट आहा त्याला कांयच तेजे लॉस तेजे जावं ना तो वयले शॉर्ट सर्कीट एक्झॅक्ट तेणी आमकां कॉज ऑफ फायर कितें तें सांगून। मयची फामाद रेड्याची जात्रा परंपरे प्रमाण व्हडा उमेदीन मनयली। आयतारा मध्यान राती सुरू जाल्ली ही जात्रा सोमारा फांतोडेर सोंपली। दुसरे वटेन जात्रे निमतान माया गांवांत आयिल्ल्या तरंगांनी जात्रेच्या इतिहासान पयलेच फावट जात्रेन सहभाग घेवंक ना। रेड्याच्या जात्रेक व्हडली जात्रा म्हूण वळखतात। 15 दीस पयलीं माल्याची जात्रा जाल्ल्यान सगळ्या भाविकांक रेड्याचे जात्रेची उमळशीक लागिल्ली। आयतारा मध्यान राती गांवकार वाड्यावयल्या श्री महामाया देवळा कडल्यान श्री केळबाई देवीची पेटिल्ले माले वाजयत गाजयत केळबाई वाड्यावयल्या श्री केळबाई देवळा कडेन गेली। मात पयलेच फावट पेट आनी माल्या वांगडा माशेलाची तरंगा नाशिल्ली। केळबाई वाड्याचेर व्रत धरिल्ल्या दोंड भक्तगणा सयत पेटिल्ले माले तकलेर घेवन अवसारी मोडान नाचत 5 फेरे मारले। ही जात्रा फामाद आशिल्ल्यान दर वर्सा प्रमाण अंदूय भाविकांनी जात्रेक गर्दी केल्ली। रेड्याची जात्रा बरे भशेन संपन्न जाल्लेली आसा। फांतोडेर महामायाचे आमचे मंदिर जे आसा आमची ग्रामदेवता थंयसून हे जात्रेक सुरवात जाता। व्हडली जात्रा जाता जाल्या नंतर
म्हणजे धाकटी जात्रा जाल्यानंतर 15 दिसांनी व्हडली जात्रा म्हणजे हीच रड्याची जात्रा जी आसा ही संपन्न जाता. मामाच्या देवळा कडेन पेट माले आनी तरंगां सो सगळो जो लबाजमा जो आसा तो मामाच्या देवळा कडल्यान भायर सरून तिका आज मागीर फातोडेर हांगासर केळबाय वाड्यार येयल्या उपरांत ही जत्रा जी आसा ही जत्रा मोठ्या उमेदीन हांगासर संपन्न जाल्ली आसा. फॉर एक्झाम्पल अवनी ती माशेलांतली पळय ती तरंगा येतात न्हू ती म्हाका दिसता येवंक ना जात्रे. तेंच्यांनी तेंचे कमिटीन दिसता सांगला तांकां की तुमी केळबाय वाड्यार वचपाचें ना पाट्यार आसा थंयसरूच रावपाचें म्हणून आमी जेन्ना एक परंपरे प्रमाणे जेन्ना उलो घालपाचो तेन्ना प्रयत्न केलो तेन्ना ते वटेनसून ओ म्हटलें वयता पण अंदू ते वटेनसून आमकां जाप मेळोंक ना ओची जाप मेळोंक ना म्हणटकूच मागीर आमी आनी फुडें आनी घालना मागीर फुडली जात्रा जी आसा ही फुडली जात्रा आमी परंपरे प्रमाणे करून घेतलेली आसा. पळय माले बी पेटले. माले पेटलेले आसा पेट सजयल्ली आसा आनी दोनूय माले आनी पेट जी आसा आतां हांगा वाड्यार येयल्या उपरांत ही जात्रा जी आसा ही जात्रा संपन्न. अजून लोकांची गर्दी भाविकांची गर्दी विचारली. लोकांची गर्दी आसा आनी लोक आनंदान मोठ्या संख्येन म्हणटा तशें गोंयभरांसून जे भक्तगण जे आसा मोठ्या संख्येन हे जत्रेक रेड्याची जत्रेक येयल्ले. ही आमची केळबाची जात्रा व्यवस्थित जाल्लेली आहा. सकयल मामाच्या देवळा कडसून पेट माले सगळे व्यवस्थित देव येयल्लेले आहा आनी ही जात्रा आमची व्यवस्थित जाली. म्हणजे हेका लोक भरपूर आसलो लोक भरपूर दिसता हे लोक आमचे भरपूर जात्रेक जाता ती. ही रेड्याची जात्रा म्हणटात. ही रेड्याची जात्रा पयलीं काळान रेडो मारी आतां ती रेड्याची जात्रा म्हणून नांव पडलां. पण तशें कितें आतां जायना ना आतां तशें कशें आहा ती आतां आमी रेड्याची जात्रा ती कोंब्यार थारिल्लेली आहा 2 कोंबे मारतात ही जात्रा जाल्या. म्हणजे अंदू जात्रेक तसले विघ्न बी कांय येवंक ना. ना काय ना. मजगती जात्रे निमतान आयतारा सांजे माशेलांतली श्री देवकी कृष्ण श्री पिसो रवळनाथ आनी श्री पुरुष ह्या देवाची तरंगां न्हंय मार्गान मये गांवांत आयिल्ली. मात परंपरे प्रमाण ही तरंगां जात्रेत वांटेकार जावंक ना. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आंबेडी नगरगाव खून प्रकरणात नवे मोडण आयला. वासुदेव ओझरेकारान दिल्ल्या जबाबाच्या आदाराचेर पुलिशेन श्रवणाचो बापूय देविदास बर्वे आनी भाव उदय बर्वेक अटक केली. पण बापूय देविदास आनी भाव उदयान गुन्यांवाची कबुली दिवंक ना. पुलीस अजूनय ठोस पुराव्यांच्या सोदांत आसा. पळयात पुराय बातमी. 6 दिसा पयलीं नगरगाव आंबेडे वाठारात हनुमान देवळा लागसार श्रवण बर्वे ह्या तरणाट्याची कूड दुबावीत अवस्थेत सापडिल्ली. श्रवण बर्वेचो गळो आवळून खून केल्ल्याचे पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान उक्ताडार आयिल्ले. खुनाचे घडणुकी उपरांत वाळपय पुलिशेन 18 जाणांक ताब्यात घेतिल्ले. चौकशे उपरांत 17 जाणांक सोडून दिले. मात वासुदेव ओझरेकाराक पुलिशेन अटक केल्ली. वासुदेवाची खोलायेन चौकशी केल्या उपरांत ताणें खंय श्रवणाचो बापूय देविदास बर्वे आनी भाव उदयाचें नांव घेतिल्ल्याचे उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल सांगता. Alpha police station had received information about a deceased individual in Ambede, Nagargaon sector. As soon as we had received this information, police teams were sent to the scene. At the same time, forensic experts from the Goa Forensic Science Lab were also sent to the scene of crime. When the police staff reached at the location, they discovered a body which was identified by the family members as one Shravan Barve, who was aged 24 years. It was told to the police that he used to live in the same house in the compound of which this body was found. After inspecting the scene of the crime and after speaking to the forensic experts, the Valpoi police station concluded that it would be correct to begin investigation by registering a case of murder. Consequently, an FIR under section 103 of Bharatiya Nyaya Sanhita was registered at 2 p.m. on 15/4/2025. On that same day afternoon, we had registered a case of murder. Looking at the sensitivity and the complexity of the case, we had immediately decided to form a special investigation team, which consisted of SDPO Porvorim, PI Porvorim, PI Bichulin, ASP under training Arun, who were directed to assist SDPO Bichulin and PI Valpoi in the investigation of this case.
given that the incident had occurred in a dark and isolated area, initial efforts to gather evidence were challenging. Therefore, we quickly shifted the line of investigation to conventional methods. After interacting with local residents, the investigative team narrowed its focus to individuals seen near the crime scene on the night preceding the incident. श्रवणाच्या खून प्रकरणात अटक केल्ल्या वासुदेव ओझरेकराची पुलिशेन खोलायेन चौकशी केली. चौकशे वेळार वासुदेव आबूज जालो. ताणें ह्या प्रकरणात श्रवणाचो बापूय देवीदास आनी भाव उदय बर्वे हांची नांवां घेतल्यात अशें पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल सांगता. वासुदेवान दिल्ले जबाने प्रमाण श्रवणाचो बापूय देवीदास 13 एप्रिलाक खंय आपले कडेन आयिल्लो आनी तेन्नाच ताणें श्रवणाच्या खुनाचें कट कारस्थान रचिल्ल्याचो पुलिशेक दुबाव मारता. ह्या नादी श्रवण आनी ताचो बापूय देवीदासा मदीं झगडी जाताली. बापायन श्रवणा आड वाळपय पुलिशेंत 5 कागाळी केल्यात. बापूय आनी पुता मदीं बरे संबंद नाशिल्ले. ह्याच कारणाक लागून घडये बापायन पुताचो कांटो काडलो आसूये असोय पुलिशेक दुबाव आसा. Later, during the interrogation, Vasudev confessed that 2 additional persons who had participated in the act. He identified them as Devidas Barve and one Uday Barve, who we later discovered was the father of the deceased and the brother of the elder brother of the deceased. According to Vasudev's statement, Devidas Barve had approached him on April 13 and hatched the conspiracy. It is worth mentioning that the crime records of Walpur police station has revealed that previously on multiple occasions complaints had been filed by Devidas against his deceased son. In these complaints, Devidas had accused his son of assaulting him. We have thus far found 5 non-cognizable complaints registered in Valpai police station, where the complainant is the father and the accused is the deceased son. Based on his complaint, previously Shravan had also been arrested. At this stage, we would not like to reveal more aspects of the investigation. कसो काडलो श्रवणाचो कांटो. श्रवणाचो बापूय 13 वेर वासुदेवाक वचून मेळ्ळो. हेच भेटी वेळार तांणी श्रवणाच्या खुनाचें कारस्थान रचलें. 14 तारखेर श्रवणाचो खून जालो. 15 वेर श्रवणाची कूड देवळा लागीं सापडली. श्रवणाचे कुडीर घावे आशिल्ले. ताकाच लागून खून की नैसर्गीक मरण कळपाक मार्ग नाशिल्लो. पोस्टमार्टेमा उपरांत श्रवणाचो खून जाल्ल्याचे उक्तडार आयिल्ले. दोरयेन गळो आवळून श्रवणाचो खून केल्लो. 16 तारखेर बापायन स्वता जावन श्रवणाच्या खुनाची कागाळ केल्ली. 18 वेर वासुदेवाक पुलिशेन अटक केल्ली. वासुदेवान चौकशे वेळार देवीदास आनी उदयाचें नांव घेतिल्लें. वासुदेवाचे जबाने उपरांत पुलिशेन श्रवणाचो बापूय आनी भावाक अटक केल्या. पूण बापूय आनी भाव अजूनय खुनाची कबुली दिवपाक तयार ना. दुसरे वटेन पुलिशेक अजूनय दोगांय आड ठोस पुरावे मेळूंक नात. ह्या प्रकरणात अजूनय कांय जाणांक अटक जावपाची शक्यताय. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांतल्या तांत्रीक इबाडाची चर्चा सध्या गोंयभर रंगल्या. आता एसीच्या इबाडाक लागून हे चर्चेंत आनीक भर पडटली. अभिनेतो भरत जाधव हांच्या श्रीमंत दामोदर पंत ह्या नाटक प्रयोगाच्या आदी कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांतले एसींत इबाड जाल्ल्यान प्रेक्षक नाराज जाले. अभिनेतो भरत जाधव हांच्या श्रीमंत दामोदर पंत ह्या नाट्य प्रयोगाच्या आदी कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांतले एसीत इबाड जाल्ल्याचे आयकपाक येता. नाटक सुरू जावच्या आदी मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांतले एसीत इबाड जाल्ल्यान प्रेक्षक बेजारले. एसीच्या इबाडाक लागून नाटकाक अर्दवराचो कळाव जालो. उपरांत प्रेक्षकांनी आवाज करतकीर 10 मिनटांनी एसी सामकी जातली म्हणून आयोजकांक माचयेर येवन सांगचें पडलें. एसी कित्याक बंद पडली हे कळपाक मार्ग ना. एसी अचकीत बंद पडिल्ल्यान सगळ्यांची धावाधाव जाली. ताका लागून थिएटर मॅनेजराकूय घरा कडल्यान धांवत येवन कितें जालें तें पळोवचें पडलें. खरेपणी नाटक सुरू जावच्या आदी एसी लावपाक जाय आशिल्ली, पूण तशें जालें ना. आयकात प्रेक्षक कितें सांगतात ते. प्रॉब्लेम म्हणजे आमी जेन्ना भितर बसले तेन्ना ती एसी चालू नाशिल्ली आनी एसी चालू ना हें आमकां समजलें कशें की पडद्या काडच्या पयलीं तेंच्यांनी भितरले अनावन्स केलें की आदी 10-15 मिनटांनी एसी चालू जातली. हेजो अर्थ असो जालो की वेवस्था जे करणारे आसात कला अकादमीचे
तेंच्यांनी पयलीं हाफ एन अवर एसी चालू केलीच ना. हय सामकी इतली एसी फुल्ल नाशिल्ली ती पावरफूल नाशिल्ली अर्धवट हय हय अर्धवट नाटक लेट जालें आमकां 3:30 आशिल्ले ते जवळ जवळ 4 सुरू जाले ते हय 3:30 आशिल्ले ते 4 सुरू जाले हय पण त्रास जालो लोकांक एसी लागीं एसी ना जावन जाते. आज थंड कशी दिसोकूच ना भितर आमी केन्ना कितली नाटकां पळयता भितर येवन कलाकार म्हणजे आमच्या चल्याक बी आसता अंकुश पेडणेकर थंड 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 भितर गेल्यार आयज अजिबात थंडाय म्हणून ना तितून आमकां थंडाय लागोकूच ना हय मागीर ते सांगले आतां आमी चालू केले काय तुमी एकदम थंड हितून बसतली थंड लागतली तुमकां म्हण ती थंडाय तितून येवकूच ना. जेन्ना नाटक स्टार्ट जातालें पळय तेन्नाच म्हणजे गरमी जाताली भरपूर गोंयान एसी तितली इफेक्टीव ना आनी मागीर आमी सांगलेलें ऑलरेडी कोणी तरी तो बाप्पा म्हणून कोण तरी तेणी सांगलेलें पूण तांच्यांनी ताका सांगलें की करता म्हणून पूण तशें कांय जावंक ना. येदे व्हडलें आमचें कला अकादमी आसा जाचे आमचो गोंयान एक हें जालें पण एक देशभराचें एक नांव आसा तेन्ना असल्यो गोश्टी हांगा जावंक उपकार ना. ही दुर्दैवाची गोश्ट आसा कित्याक व्हडले व्हडले कलाकार हांगा येतात ते आपले शो करतात तांकां आसतना लोकांकय एक भ्रमनिरास जाताच पण तांकां सुद्दां एक व्यत्यय येता तांची कला सादर करपाक तेन्ना ह्यो गोश्टी शक्यतो की इतलो खर्च केला म्हणटात हांगा कला अकादमीचेर तेन्ना ही गोश्टी टाळपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दोनापावला वाठारांत 3 चोरांनी टेम्पो फामिलीच्या एका जोडप्याचे घर फोडले. आयतारा मध्यान हो चोरयेचो प्रकार घडलो. आर्मां घेवन आयिल्ल्या 3 चोरांनी जयप्रकाश आनी पद्मिनी टेम्पो ह्या दोगांकूय बेडाक बांदून तांच्या बंगल्यांत चोरी केली. बंगल्याच्या गेटीर आशिल्ल्या सुरक्षा रक्षकाक मारपीट करून चोर भितर सरले. सकाळी घरकामाक येवपी बायल जेन्ना बंगल्यांत आयली तेन्ना तिणें बेडार बांदून घातिल्ल्या दोगांकूय सोडले आनी उपरांत पुलिशेन कागाळ केली. लेखक मिलिंद माडगूद हाणें बरयल्ल्या गोमंतकीय राजकारणातील बदलते प्रवाह ह्या पुस्तकाचें प्रकाशन गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नायक हांचे हस्तुकी जालें. ह्या वेळार मंत्री रवी नायक तशेंच हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. मिलिंद माडगूद हांकां परबीत ना आनी राजकारणामध्ये पुस्तक बरें राजकारणाचेर बरोवप सोंपेय बी आनी कठीण सोंपें इतल्या खातीर कारण राजकारणाचेर खूब पत्रकार तुमी जर गोंयची वर्तमानपत्र पळयत तर तुमचे लक्षांत येतलें की खूब संपादक राजकारणाचेर दर आयतारा नोंदी घालतात तर त्या राजकारणाकडे इतलें सोंपें आसता हातान पेन घेतलें मुखार जर कागद घातले कंप्युटर वाचतलें अर्दवरान खंयच्याय विशयावर राजकारणामध्ये एक जाता तर तातूंत भितर फक्त आपल्याची मतां म्हणजे कितें घटना घडल्या त्यो घालपाच्यो आसता पूण मिलिंदाचें वैशिश्ट्य जेन्ना आमी दिवाळ्यान जळगांव चलयलो तेन्ना म्हाका दिसलें की गोंयचे परंपरेचे मुख्यमंत्री तांच्यो उणीव तांची वैशिश्ट्यां मिलिंद इतल्या खातीर ते करूंक शकलो पण मिलिंदाक कशें आसा राजकारणाचें पळयतना फक्त म्हायती दिवंक करना एक शैली आसता आणि सध्या पत्रकार शैली उर्मळ इतल्या खातीर कारण पत्रकार हे सध्या ट्रेनिंग घेऊन येतात तांकां एक भाशा शैली आसची जी शैली तुमी पळयता आचार्य धरून ते म्हाका पळयली आनी एक शैली आसची आनी ती शैली न्ही सामकी ज्युस्त मिलिंद माडगूदान सारकी आत्मसात केल्या ताचे खुबशे शब्द हांव केन्नाय ताचे जेन्ना लेख घेतात हांव जेन्ना इन्स्ट्रक्शन दिवन दवरलें मिलिंदाचे पॉलिटिकल लेख म्हाका राखले सांगूंक ना कारण मदींच तो कोणा तरी शब्द काडूंक शकता मदींच मातसो ताका तशें वापरूंक नाशिना मदींच ताचे मातशें भुरगीं काडटा सो तांकां सांगपाक म्हाका दाखोवपाक जाय
हांव तें वाचतलो हांव करून दुसरी करतलो अशें आपण पूण तुमी सांगता हो जेन्ना ताका आमी विशय दिलो म्हाका तरी शिकली तो दरसपणां करतलो आनी खरेंच तसो म्हणटा आनी आदी कळटा रवी बाबा फ्रेंड आपले पायट करूंक शकता ही गजाल खरी तागेले पळय जेन्ना लेखन तो जेन्ना बरोवपाक बसलो न्ही तातूंत तेन्ना म्हाका पूर्ण धडपसता दिसता रवी बाबा जे बरयता आसतना सुद्दां तो मदीं मदीं चिडे काडटा मदीं मदीं ताच्यो थोड्यो त्रुटी दाखयता म्हणून तेन्ना म्हाका अप्रूप दिसता अशी भावनाय दिसता सगळ्या दृष्टीने लोक आयले हांगासर आनी एक वर्स वेगळे सगळे ह्या पुस्तकाचे रामबाब राजू केला आनी म्हाका दिसता रामबाब राजू तांकां एडवायजी दिला आनी कितें करपाचें दोगांनी जे कितें आसा करचें आनी आमकां प्रत्येक वेळार अशी एक पुस्तक दिवची हांव गोमाता पेपर येता राजू करता आनी गोमाता पेपर बरें एप्रिशिएट जाता म्हाका संभाजी मुख्य म्हणजे विचारलो म्हाका राजकीय विशय घालता आनी हांव राजकीय विशय नाशिलो हांव सिनेमाची बरोवपी नाटकाची बरोवपी कमिक्सां बरोवपी विचाराची बरोवपी ललीत बरोवपी नाटकाची कमी बरोवपी आनी आमकां गोमाता सांगलें की तूं एक बरो राजकीय लेखक जावपाक शकता गोंयांत राजकीय विश्लेशक खूब कमी आसा तुज्या त्या पत्रकाराची आज गरज आसा गोमाता तें सुरू केलें आनी विधानसभा कवर केली म्युनिसिपालिटी 2 कवर केल्यो आनी देवाचे कृपेन म्हाका लागता 2022 सालांत राजून तो मतदारसंघाची जबाबदारी दिता पळय सालिगांवची जबाबदारी म्हणजे हांव सालिगांवचो न्ही आनी हांवें बरयलें केदार नायक येतो म्हणून जाल्यार जे खबर हाका तो फोन केलो राजू तो फोन येतो सालिगांवचो उलयता मनीस हाका तो फोन केलो पूण जालें म्हाजें खरें केदारूच मेळ्ळो कितें आसता हें अंदाज घडोवपाचें कसप किंवा अंदाज करपाचें कसप हें हांव राजू कडल्यान शिकलो हांवें पुस्तक राजूक समर्पीत केलां ताणें म्हाका केलो हो नालो न्ही ही खाडी पूण आयज तुमी थंय वचून पळयशात जाल्यार तुमकां तो नालोच कसो दिसतलो आतां सद्याचे घडयेक सांतिनेज खाडी कोणूच खाडी म्हणपाक शकना तो नालोच जावन रावला एका तेंपार शेतां भाटां पिकोवपी ही खाडी आतां कोयरांत मल्ल्या सांतिनेज खाडयेची सामकीच अवतिकाय जाल्या आयज हे खाडयेची परिस्थिती पळयली जाल्यार ती खाडी न्हू जाल्यार तो नालो कसोच दिसता एका तेंपार शेतां आनी भाटां पिकोवपी ही खाडी आतां नालो जाला खाडयेच्या देगेर लोकांनी केल्ल्यो वस्त्यो आनी बांदिल्लीं घरां खाडयेचो नालो जावपाचें मूळ कारण आसा कांय लोक सोडल्यार भोवतेक सगळ्याच जाणांनी आपल्या घरांतले अळशिकावणे उदकाच्यो पायपलायनी हे खाडयेन व्हरून सोडल्यात ह्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून खाडयेचें उदकूय दुशीत जाला ताका लागून खाडयेच्या उदकाकूय घाणी पडल्यात हे खाडयेचें उदक इंडोर स्टेडियमा कडल्यान मांडवीक वचून मेळटा आनी दुसरी वटेन योग सेतू पोंच्यान ही खाडी मांडवीक वचून मेळटा दोनूय कडेन उदक तुंबून उरला ताका लागून उदकाक घाणी पडल्यात ह्या वाठारांतल्यान यो वच करतना लोकांक नाकार हात धरून वचचें पडटा सरकारान पणजे स्मार्ट करपाचें काम हातीन घेतलाच ह्या बोवाळांत ही खाडी पयली भशेन निवळ करची अशी मागणी जावपाक लागल्या देव बरो दीस दी गोंयकारांनो हांव फ्रांसीस कोयलो आयज सांतिनेज क्रिकाची गजाल घेवन तुमच्या मुखार आहा सांतिनेज क्रीक म्हणल्यार आदी आमचे जाणटे आहा ताका म्हणटाले एस्तुआरियो दे सांतिनेज म्हणजे एस्टुरियो ऑफ सांतिनेज एस्टुरियो कित्याक थिंगा उदक भितर भायर सरतालें सोडटेक उदक भितर सरतालें आनी देंवतेक उदक भायर सरतालें आनी हें जातालें दर्याचें पळय उदक मांडोवीन आहा तें भितर भायर येता आनी ती क्रीक सामकी साफ उरताली आनी क्लीन उरताली आयज कितें म्हणल्यार थिंगा उदक आलोना उदक आहा पळय तशें दवरलेलें आसता आनी त्या उदकान मच्छरां भरल्या मच्छराचे लार्वा आख्खें भरलेलें आसता उदकाचो वास येता आनी लोकांनी तितून सुयेज सोडूंक आनी पिड्यार केलां आमची क्रीक जावन आमची क्रीक जी आहा ती काबार जाल्या ती एस्तुरियो आमकां वाचोवंक जाय पणजे म्हणल्यार स्मार्ट सिटी जाल्याच पूण आमची क्रीकूय आनी एस्तुरियो सामकी स्मार्ट आनी लीप जावची म्हूण आमी मागतात हेका लागून सरकारान एक मेन पळय काम करपाचें आहा तें ती क्रीक SAG इंडोर स्टेडियमा कडेन ती दर्याक पावता आनी दुसरी म्हणल्यार ती योग सेतू तेणी नवो योग सेतू पळय बांदला ESGच्या मुखार थिंगा ती क्रीक मांडवी कडेन पावता दोनूय ठिकाणी ती क्रीक ब्लॉक जालेली आहा आतां ते ब्लॉक सरकारान उगडपाचें आनी मातशें भितर भायर उदक येत जाल्यार तें उदक चेंज जातलें आनी मातशें तें हें जातलें क्लीन जातलें
आमी हें मागता सरकारा कडेन आमचो तो एस्तुरियो दी सांतिनेज मातसो वाचोवपाचो आनी लोकांनी काळजी घेवची ती क्रीक हें करचें न्हू म्हणून सुयेज घालचें न्हू म्हणून. In a pristine city like Panjim, of course not right now, it's not pristine right now, but one of the best cities in the country, we have a waterway which could have been absolutely beautiful. The Kampal Creek, also known as the Santinez Creek, is a dirty mess of stagnant water, mosquitoes, and all the mess that comes with it. My family has been at the edge of the creek, and we are the longest serving family in that particular property known as the Gonsalves Mansion, and we face the brunt of the rot in the Kampal Creek to its fullest. Mosquitoes, stink, contaminated water in our wells. I remember the time when I was a young boy, we used to actually drink water from there. And I also remember the time when our neighbors used to swim in that water. And from the well, which is still there in our home, but it cannot be used because of contaminated groundwater supply. And besides that, besides the water we used to drink, we used to even have our neighbors who used to swim there. Again, additionally, we had lovely fish. People used to fish. I used to fish myself. So it has completely collapsed in the last 2-3 decades. And I only hope that something can be done. I know there is great energy amongst all of us, people of Kampal and people of Panjim, who are trying their best to make it happen. But my question is why? Why should the government not handle something of this sort? They talk of tourism, they talk of smart city. What smart city are they talking of without the Kampal Creek getting done? This smart city thing is a complete sham, a sham of gigantic proportions, and they think that people like us are fools. It's time that we rise and teach this government a lesson and once for all put this into the right perspective. I wish it happens, and God bless the people of Panjim, people of Kampal, that this happens. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आश्वेकार. लंच टायम बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट